नमस्कार. मुझे नाव विनोद नाईक. आयज आमी करया लिंबूचे लोणचे. लिंबूचे लोणचे करया. आणि हाका लागपाचे सामग्री जे आहा हांगा राय, आले, हळदी पिठो, मेथी सीड, हरवी मिरसांग आणि सुकी मिरसांग, तेल, ऑलिव्ह ऑयल घेतला हांवें, करीपत्ता, सी सॉल्ट, मोठे मीठ. लोणचे करपाचे कशे ते पळोवया. पयली लिंबू आमी बरे 3-4 फावटी बरे धुवन काडपाचो. तोपान इल्ले उदीक घालया आनी तेजे वयल्यान चाळेन घाले उपरांत तेजे लिंबू घाला आनी तेका धाकणे लाय. 12 मिनटां आमी तेका शिजोवपाचे. ते सगळे बरे गरम उदकाची स्टिमेन ते शिजतले आनी आमचें काम एकदम इजी जातलें. हे भाशेन लिंबू कातरून घेवया. आणि एका बाउलान नाजाल्यार तोपान घालून ताका सी सॉल्ट घालया, मीठ घालया, मीठ घालून बरें मिक्स करून घेता. आणि मागीर आले आनी मिरसांगी, हरवी मिरसांग घालता. आले चॉप करून घेऊया, कातरून घेऊया, बारीक शिनून घेऊया. हरवी मिरसांग बारीक कातरपाचे आणि आता एका मिक्स करून घेऊया बरे. हे मिक्स जाले उपरांत तेका बरें 2 वर मॅरिनेट जावपाक सोडया. आणि आता मसाला तयार करूया. हे मेथी सीड भाजून घेऊया. मस्त कलर तेका काडपाचो. कलर येयल्ले आसा, आवाज बी येवपाक लागला. काडया भाजून. आता घालया राय, सांसवां घालून सांसवां फुटपा लागती काडपाचे. आता सुकी मिरसांग भाजून घेऊया. काही बरे मातशे स्लाइट कलर येयले काय काडपाचे. वास येवपाक लागता तेका मिरसांगी बरे. आणि आता एक आमी ड्राय वाटया, हेका ब्लेंड करपाचे. हे आमचे मसालो रेडी जाल्ले आहा लोणच्याचे. कायल गरम जाले उपरांत तेल घालता. ऑलिव्ह ऑयल यूज केला हांवें. आणि मागीर तेल गरम जाले उपरांत आता राय घालता, सासवां घातल्या उपरांत करीपत्ता घालता. आणि आता घालया हळदी पिठो. आता घालया आमी ते लोणचेचे मसालो जे रेडी केल्ले न्ही आमी, ते मसालो घातला हांवें आता. आणि गॅस करू आमी बंद. मसाला आमी पयलींच भाजून घेतलेलो आसा, चड शिजपाची काय गरज ना. आणि आता आमी घालया कातरलेले लिंबू, मॅरिनेट केल्ले लिंबू घालया आणि तेका मिक्स करून घेवया. मसालो, तेल सगळे गरम आसा, ते सारखे एक वांगडा ओडून घेतलेले लोणच्याक. आणि सारखे सगळे मसालो लिंबून मॅरिनेट जावन दाट रावतले. मिक्स करून घ्या, बऱ्या भशेन मिक्स करून जावपा जाय. सगळे कडे मसालो लागूंक जाय. हे आमचे लोणचे आता तयार झाले. आता थंड करूया आमी, थंड दिवया. आता 1 आठवड्या उपरांत अशें दिसतले.
आता हांव इंग्लंडान रावता म्हणून दाट दाट दिसता ते आता थंड देशान रावल्यार अशें दाट दिसता फ्रिजीन दवरपाक काय गरज ना बेश्टे म्हाज्या किचनान दवरलेले आनी कितले दाट दिसता फ्रिजीन दवरले भशेन कारण हांगा वेदर थंड आसा म्हणून अशें दिसता हे आमचे लेमन पिकल आता बरे टेस्टी जाल्ले आसा हांव हे कितें करता एअर टायट कंटेनरान तेका दवरता व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करात मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आणि कितें तरी नये करया